लोकल ही आता पळया तुम्ही फाटल्यान माती दिसता ती हांगसर गटर नासल्या कारणान सगळी ही माती रस्त्यार येता आनी पावस मोठो पडलो म्हणटकीर चडूच माती येता लोकांक कांयच कळना ही रस्तो उस्तीर आसल्या कारणान लोकांक कळना लोक सायड मारपाक ओवरटेक करपाक वयता आसतना हांगसर आमचे 2 जाण पडलेले आसा ते मातयेचेर हांगसर आजून पासून कोणूच इंजिनियरान पांय धुवना ना पळोवना कसो येता हांगसर काय ना येता कांयच खबर ना हांगसर रस्तो जालो तो एकदम डेंजर जाल्लो आसा आनी जर हेजो व्हडलो मोठो एक्सिडेंट जावपाक शकता हेजे फुडें सांगपाक जायना तेजे पयलीं हांव मागता ह्या इंजिनियरा कडेन की बेगीच्या बेगीन हांगसर ती माती काडची हांगसर सायडीन गटर जाल्यार गटर मारचो ती जशी जी माती जी आहा ती सकयल येवची न्ही रस्त्यार येवची न्ही. प्रेसिडेंट ऑफ खांडेपार काल तुम्ही पळयलां आसतलें की नॅशनल हायवे रोडाक जो सर्वीस रोड आसा ताका भयंकर मोठो क्रॅक पडलो. आमचे PWDचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर सांगता की इट इज अ नॅचरल फेनोमेना, इट वॉज क्वायट एक्सपेक्टेड. जर तुमकां इतलें जर खबर आहा एंड इफ यू आर एक्सपेक्टींग दीस टायप ऑफ वर्क जाल्यार आमकां सांगा की आजुनूय कितें कितें खेचपाचें आसा, आजुनूय कितें कितें कोसळपाचें आसा, जेणे करून आमी सगळे जे नागरीक आनी जे येवपी वचपी लोक आसा ते आमी प्रिकॉशन घेतले. तुम्ही यमयाराचेर चादर घालपाची गरज ना, तेंच्यो ज्यो चुको आसा पळय न्ही तांकां धारेर धरपाची गरज आसा. तुम्ही नॅचरल फेनोमेना म्हणटा आनी तेंगेली चूक तुम्ही लिपयता. हांव आमचे जे डायनेमीक CM आसा बाब प्रमोद सावंत तेणें हेचेर लक्ष घालचें. जर तुमी अर्द वरान जेवण आनी एक विमान अरेंज करूंक शकता, एअर फ्लायट अरेंज करूंक शकता न्ही जाल्यार मातशें खांडेपारान येवन नजर घाला की खांडेपारान कितले अंदाधुंदीचो कारबार चल्ला तो. खंयचो सर्वीस रोड सारको ना, गटर ओवरफ्लो जावन रस्ते व्हांवून चल्ले, खेचून चल्ले. हेज्या पयलीं की कोणी गाडी भितर वचून मरत जावं कितें फटाल जावच्या पयलीं तुमी लक्ष घालचें. आनी जे इंजिनियरांचे नेग्लिजन्स आसा जो आमी टायम टू टायम आमी मिडियाचेर हाडलेलो आसा, हायलायट केल्लो आसा इशू. लास्ट 2 वर्सांनी आमी इशू हायलायट करता पण सगळेच नजर अंदाज केले. आतां तरी PWD मिनिस्टर जो आसा जो नवीन आसा तेणे तरी आतां लक्ष घालून हे सगळे भरकटलेले जो वेव्हार आसा तो जाग्यार घालचो.